Iegurtanami cieuce, Tăvăl Bapa di tau maima, Merta am cambesaun tace. परत एक पोटी कितले बरे. Kitlem borem babuilim bashen, Iegurtanami cieuce, Tăvăl Bapa di tau maima, Merta am cambesaun tace. Yaicea संजीच्या मिसाची तेसावा इरादे आता आम्ही ऐकूया. Balka Jezuku ergazano misditat Arun de Souza, Rolvin आणि Fiona Matthias, Ronald Miranda आणि कुटुंब, Oswald Juliet Makita Meneges, Arun Abigail Jacinta Fernandez, Anvia Ajadavia Zalmadesa Molly Lobo, Via Janice Krasta, Luella Lobo, Cecilia Ferrao आणि कुटुंब, Veena Vegas तिच्या जन्मदिसा, Ashwath आणि Sandra Samuel, Francis आणि Suchitra, Greta D'Souza, Evelyn D'Souza, Cynthia Pais, Melvin Noronna, Thomas Lastrodo आणि कुटुंब, Justin Nitin Lobo, Babita Celine D'Souza, Joel Sardana, Darren D'Souza USA, Richard Tauro, Vikrant Pereira आणि कुटुंब, Adrian and Ashwin D'Souza, Priscilla and Adeline Martis, Alan and Jonita Martis, Lily Mary, Lonita Pereira, taja 16th Zalmadisa, Lloyd and Lavina Pereira, Sinora Vion, Shanti and Vijay, Elise Bennis, Dulcin Meneges, Anil D'Souza and कुटुंब, Wilson and Lena Fernandez, Nelson and Sarita Pinto, Sophia and Dominic Saldana, Rosemary D'Souza, Jason Sequeira, Reginald and Janet De Silva, Winnie D'Souza, Arun Lobo, Irene Fernandez and कुटुंब, Darren and Dazzlin Fernandez and कुटुंब, Ian Patsy D'Souza, Ajatisra Zalmadisa, Prem and Rashmi D'Souza, Maxim and Apollin D'Souza, Rajesh and Sharal Lobo, Lovett D'Souza and कुटुंब, Cyprian Meneges, Joyce Meneges, Joseph Fernandez, Patrick, Shaila, Sharian DeCosta, Jackson Vegas, Lawrence Lobo and कुटुंब, Richard Correa, Don and Raina D'Souza, Joseph Maria D. Almeida, Chandini Robin Fernandez, Irene Shanti Pereira, Aisen Derek Pereira, Jasmina and Joel D. Almeida, Hazel, Hensel, Harold, त्यांच्या प्रत्येक इरेद पसोतु, Severin Pinto, तिच्या बऱ्या भलायके पसोतु, Anita D'Souza, तिच्या सेफ डिलिव्हरी पसोतु, Mark Cardoza, बरें काम मेळचे पसोतु, Lily Vass, तिच्या बऱ्या भलायके पसोतु, प्रत्येक इरेद पसोत मीज दितात, Joel Nishan Lobo, Jennifer Brito, Vernon Saldana, Apollin Pinto आणि Margaret Pinto यांच्या प्रत्येक इरेद पसोतु, Anna Maria D'Souza, Murphy आणि ध्यानवना यांच्या प्रत्येक इरेद पसोतु, Father Dominic Vass, John Salvador D'Souza, अजय आत्म्याक Cecilia D'Souza, Pascal आणि Piedad Gonçalves यांच्या आत्म्याक Gracie Rodriguez, Emmanuel Coutinho, Lance Fernandez, Teresa Lobo यांच्या आत्म्याक बाळोजीसचे कुटुंब, Celine Pinto च्या आत्म्याक Patsy Pinto, Vincent Pinto च्या आत्म्याक Patsy Pinto, कुटुंबात अंतरल्या सर आत्म्याक Luis D'Souza, कुटुंबात अंतरल्या सर आत्म्याक Melvin Morris, Baptist Nelson, Marina Fernandez आणि Gerald Di Mello यांच्या आत्म्याक Wilson आणि Lena Fernandez, कुटुंबात अंतरल्या सर आत्म्याक प्रेम आणि रश्मी D'Souza, Anton D'Souza आत्म्याक Jacinta D'Souza आणि कुटुंब, Anton D'Souza आत्म्याक Anita D'Souza.
मोगाळ भाव भयणीनो, नोवेनाच्या 11च्या दिसाक आमी येवन पावल्या. स्वादमन, शांती, सोंसणीकाय, मोग, दयाळाय, बरेपण, विश्वासपण, बोळेपण हे 8 शेगून पवित्र आत्म्याची फळां नियाळल्या उपरांत आज निमाणे संतोष म्हणल्या फळा वयर नियाळ करता. अशे हे शेगून रुताकन भावा भयणी परी एक मोनान एक काळजान जिवंक जावन आसा आमचे प्रयत्न. जेजू जावन आसा आमच्या संतोषाचें कारण. काना नगरांतल्या काजारा माटवांत उणो जाल्लो संतोष ताणें पाटीन दिवन ताचे मिसाम सुरवात केलें आनी निमाणे कुटसार मरून पुनर्जीवन जावन सेनेकलांत दुकान बरयल्ल्या आपोस्तलांक संतोष परीत करून ताचे मिसांव ताणें संपयलें. आमकां संतोष दिवंक, आमचो संतोष भरपूर करूंक आयिल्लो जेजू आमकां संतोषाचें सूत्र फॉर्मुला सांगून दिता. खरो आंतरीक संतोष मेळटा न्हय खावच्यांत, पियोवच्यांत, गम्मत मारच्यांत, पुंजोवच्यांत आनी विबाडच्यांत. बगार खरो संतोष मेळटा आपणाकच खाली करून पेल्याचे चिंतून पेल्याचे गरजेंत पावल्यांत. खरो संतोष मेळटा आपलेपण सांडल्यांत आनी सोम्याची खुशी केल्ल्यांत. तसलो संतोष आम्हा सर्वांचो जावं दी म्हणून आयच्या मिसा वेळा मागया. आमची धार्मिकां जावन आसात इगर्ज मातेची ग्रेस काय. जेजूचे पतीने पवित्र सभेच्या माथ्यार सोपची चिंचे फुलां. तांच्या देण्या खातीर देवाक अर्गान दिवया आनी तांचे पासोत आज प्रत्येक रितीन मागया. आतां उबी रावया. प्रवेक गितां सोवें आयचे संभ्रमीक मिसाचे बलिदान आरंभ करया. संतोषाच्या वळूमाळ्या सोम्या तुझ्या नावान जमल्या. भावानी भयणी सगळे कोटा भक्तीन बलिदान भेटोंक आयल्या. संतोषाच्या वळूमाळ्या सोम्या तुझ्या नावान जमल्या. भावानी भयणी सगळे कोटा भक्तीन बलिदान भेटोंक आयल्या. महिमा तुका बापा, महिमा क्रिस्ताराया, महिमा पराक्लिता, महिमा त्रिएक देवा. महिमा तुका बापा, महिमा क्रिस्ताराया, महिमा पराक्लिता, महिमा त्रिएक देवा. कितले सोबे देवाळ तुझे फादरांनी न्हय मोगान बांदचे. सोम्या तुका हरसून नावाडचे. वागे वर्ते आम्हा सर्वांचे. कितले सोबीत देवाळ तुझे फादरांनी न्हय मोगान बांदचे. सोम्या तुका हरसून नावाडचे. वागे वर्ते आम्हा सर्वांचे. महिमा तुका बापा, महिमा क्रिस्ताराया, महिमा पराक्लिता, महिमा त्रिएक देवा. महिमा तुका बापा, महिमा क्रिस्ताराया, महिमा पराक्लिता, महिमा त्रिएक देवा.
बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावी आमच्या सुमे जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्रात्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. जेजू बडकाच्या फेस्ताक तयार जावन नवेन असो निमाणो दीस हो. जेजू आमचो नीज संतोष भरपूर संतोष ह्या विशयाचेर आमी नियाळ करता. आज आमी हे जायते कार्मेलीत भाव याजक हे आल्तरी भोंवती आसा. आमकां कार्मेलीतांक आज कुंपरीचें फेस्त. फिरगजेंत तुमी कॉन्फ्रेटर्निटी संडे फेस्ताच्या पयलें कॉन्फ्रेटर्निटी संडे म्हणजे फिरगजेंत भाव बांदवपणाचो दीस संभ्रमता. आज आमकां कार्मेलीतांक भाव बांदवपणाचो दीस आनी त्या देखून हे सर्व कार्मेलीत विविध मठांतावन विविध मॉनेस्ट्री तावन लक्षिले तावन पयस तावन हांगासर आयल्यात. हे सर्व कार्मेलीत भाव पासून तुमी माग जाय म्हणून हांव विनंती करता. जें देवान आमकां काम करूंक बरें काम करूंक प्रेरण दिलां तें देवाच्या कृपेन जेजूच्या आदारान आमी फुडें व्हरूंक तसो जेजू आमकां कुमो करूंक म्हणून तुमी आमचे खातीर माग जाय ही म्हजी विनंती. आज धार्मिकाचो दीस आमी संभ्रमता. धार्मीक हांगासर आसात. जायतीं धार्मिकांक येवंक जावंक ना. सर्व आमच्या धार्मीक भावा भयणी पासून आमी मागता. जायते कार्मेलीत याजक हांगासर नांत ह्या पयस दिल्या गांवांनी वावर करन आसात. तांचो हांव उडास करता ह्या वखदां. तशेंच कोण धार्मीक भाव भयणी हांगासर येवंक तांकां साथ जाला तुमच्या कॉवेंतांनी आसात मॉनेस्ट्रींत आसात तांचे पसूनय ह्या मिसा वेळार आमी मागता. ह्या मिसांत फावती बरी वांटो घेवच्या खातीर आमची पातकां वळखून घेवया. नितळ निर्मळ काळजान हें पवित्र बलिदान भेटोवंक आमकां आमी आयती करया. कोविडाच्या कर्गांत आमी आसा. हे कोविड पिडे विरोध चुसोवंक आमी 3 आयदां वापरलीं आसात. ती जावन आसात मास्क, सॅनिटायझर आनी सोशल डिस्टन्स. जर आत्मीक भलायकी खरो आंतरीक संतोश आमी आपणायचे तर ह्यो 3 संगती भोव गरजेच्यो. देखून ह्या 3 वस्तू वयर आयची प्राजिताची रीत मांडून हाडली आसा. मास्क. हे मास्क आमकां शिकयता की आत्मीक संतोश आमकां जायचे तर जायते फावटी आमचें तोंड आमी बंद दवरूंक जाय. जें तोंडांतल्यान भितर वेता तें मनशाक मेळयना. बदलाक जें कितें भितरतावन भायर येता तें मनशाक मेळयता म्हणलें आसा सोम्यान. मोगाळा जेसू, म्हज्या उतरांनी हांवें हेरांक दुखयलां. उत्तेजन दिवची सकारात्मक उतरां हांव उलोवंक ना. खबरो करन हेरांचें नांव हांवें पाड केलां. हेरांचें आयकून हांवें अपराध म्हणल्यात. निंदा केल्या, हिणसिलां, ताळो पिंदून हांव उलयलां. म्हजेंच सारकें म्हूण वाद केला. ह्या सर्व तोंडांतल्यान केल्ल्या पातकांक तुजें बोगसाणें मागतां. सॅनिटायझर. हे सॅनिटायझर आमकां शिकयता की आमी आमचे हात बऱ्या करण्यांनी नितळ सांबाळूंक जाय. पिलातान आनी तिचें प्रमाण दिवन आपले हात धुले. पूण जेजून आपल्या सिसांचे पांय धुवन खऱ्या नितीवनपणाची देख दिली. मोगाळा जेसू, तुवें म्हाका दिल्ले हे 2 हात हांवें बऱ्या करण्यांनी नितळ सांबाळूंक नात. हेरांक हांवें कुमकेचो हात दिवंक ना. दूद वतल्या हातांक हांवें खोंस मारल्या. हेरांच्या बऱ्या फुडाराक हांवें कुराड मारल्या. आड पांय दिवन हेरांच्या पोडण्यांक हांव कारण जालां.
म्हज्या हातांतल्यान हांवें केल्ल्या सर उपातकांचें बोगसाणें मागतां. Krista ka kult कर, Krista ka kult कर. Social distance आमकां शिकयता की आत्मीक रितीन अंतर भोव गरजेचो. वायट संगतींत वायट करण्यात वायट परिसरांत आमी अंतर सांबाळीचे. आंच सोलोंक भियोवच्या सुवातेर आमी नश्वर मनशांनी धांवन वयचे न्हय. आमी जागृत रावले साकोर जावंक जाय. मोगाळा जेजू, कुडीच्या पाशावांक लागून, पाड इश्टागतेक लागून, बोगणाच्या क्षणीक ओडण्याक लागून हो आत्मीक अंतर हांवें होगडायला. पेल्याच्या जिवितांत हांवें काळोख हाडला. हांवें बरी देख दिवच्या बदलाक स्कांदल दिला. वायटांतावन अलग रावूंक आत्मीक अंतर सांबाळूंक ना. हांवें म्हज्या मोतीतावन केल्ल्या सर्व पातकांचें बोगसाणें मागतां. Sumya ka kult कर, Sumya ka kult कर. सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूंक आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावोवंक. महिमा देवा पुसरी, शांती ताच्या इष्टांत संसारी. सर्वेस्पोरा देवा सर्गीच्या राया, सर पदवेदार देवा बापा, आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिन वाजता. तुझ्या तोर वैभवा पासून आमी तुका वागणटा. आमी तुका वागणटा. महिमा 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 देवा पुसगी, शांती ताच्या इष्टांत संसारी. सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या पुता, सोम्या देवा देवाचे शेळये, तूं संसाराचे पाप काडटा. आमची काकुळट कर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय. आमचे मागणे मानून घे. आमचे मागणे मानून घे. महिमा 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 देवाक पुसगी, शांती ताच्या इष्टांत संसारी. कित्याक पवित्रज्ञा सांगाती, देवा बापाचे महिमे जेजू क्रिस्ता, एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर.
प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा जेजूच्या भोव पवित्र नावाक आमी मान दिता आनी त्या नांवान तुवें आमची सोडवण केल्याय देखून आमी तुका दिन वाचता. ह्या जिवितांत ताची गोडसाण साकोन दादोशी जावंक आनी सरकार तुज्या आमच्या बापाच्या घरा ताणें बसयलेली ह्या संतोशाची संपूर्ण भरती जोडूंक आमकां पावय म्हण आमी मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. हबाकुकाच्या पुस्तकांतले वाचप. हें आयकून हांव सगळोच कांपलो. त्या आवाजाक म्हजे वोण कांपोवंक लागले. म्हजी हाडां किळकिळीत जालीं आनी म्हजे पांय दंडळूंक लागले. तरी आकांताच्या दिसाची वाट हांव सवकासायन पळयत आसां. आमचे दाड घालतल्या लोकांचेर तो दीस आतां उदेवचो आसा. कित्याक अंजुराचो रूख पालवचो ना, दाखवाल फळां दिवची ना, जैतुनाचें उत्पन्न कांयच आसचें ना, शेतां पीक दिवची नात, हिंडांतल्यो शेळयो नापयस जातल्यो, गोट्या आनी गोरवां आसची नात. तरी पूण हांव सर्वेस्परातय संतोसतलो, देवा म्हज्या तारोकातय उल्हास करतलो. सर्वेस्पर म्हजो देव, म्हजें बोळ, तो म्हजे पांय मेरवाच्या पांया सारके सुडसुडीत करतलो आनी उंचायेर म्हजी पावलां दवरूंक लायतलो. देवाचें उतर हें. सर्वेस्परातय हांव उल्हासता. सर्वेस्परातय हांव उल्हासता. सर्वेस्परातय हांव उल्हासता. पूण हांव तुज्या दृढ मोगाचेर पातयेवन आसा. तुजें तारण म्हाका लाभलें म्हूण म्हजें काळीज उल्हासतलें. सर्वेस्परातय हांव उल्हासता. वयताणें केल्ल्या उपकारांक सर्वेस्पराची हांव स्तुती करतलो. ताच्या मानाक स्तोत्रां सत गितां गायतलो. सर्वेस्परातय हांव उल्हासता. सर्वेस्परातय हांव उल्हासता. Mozo santos tum chete aso.
तुमचो संतोष भरपूर जावचे खातीर ह्यो संगती तुमचे लागीं हांव उलयला. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. जुवांव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येशुया. सतस हांव तुमकां सांगतां, तुमी सुस्कान रडतल्यात, पूण संवसार तवळ कुशाल बरीत आसतलो. तुमी दुखेस्त जातल्यात, पूण तुमचे दूख संतोषान बदलतले. प्रसूत जावंक तयार जाल्ली स्त्री प्रसूतपणाची घडी आयला म्हूण दूख भोगता, पूण ती भुरग्याक प्रसूत जातस संवसारांत एक मनीस जल्मलो म्हणल्या संतोषान आपणे सोंसल्या कश्टांचो तिका उगडास उरना. तुमचे विशांती तशेंच. आतां तुमी दुखेस्त खरें, हांव तुमकां परत्यान पळयतलो, तवळ तुमची काळजां संतोषान भरतली. तो संतोष कोणाच्यानीच तुमचो लागचो काडून व्हरूंक शकचो ना. तो दीस येतस तुमी म्हजे लागीं कितेंच मागचे नात. सतस हांव तुमकां सांगतां, म्हजे नांवी बापा लागीं कितेंय तुमी मागशात जाल्यार तो तुमकां दितलो. अजून पर्यंत म्हजे नांवी तुमी मागले ना. मागा आनी तुमकां मेळटलें. हाचे वरवीं तुमचो संतोष भरपूर जातलो. देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता. हा कितलें बरें भावा भयणी बरी जियेवचें. ह्या विशयकाल मोगाच्या भावन आनी भयणीनो, फाटल्या दिसांनी आमी नियाळ केला. फाल्यां परवां फेस्ताक आमी होसू विशय नियाळतले. हा कितलें बरें भावा भयणी बरी जियेवचें ही पापा फ्रांसिसाच्या फ्रतेली तुत्ती म्हणल्या परिपत्रतान वेंचली तरी आमी जाणाव. जर हांव सांगान ही उतरां अन्येका भाशेन अन्येका रितीन हाबागी कितलें भावा भयणी बरी जियेवचें आमकां कंताराचो उडास येता. हें कंतार किर्तन 130 आनी 3 आमी इगर्जेनी म्हणचें कंतार हें हाबागी कितलें भावा भयणी बरी एकवटान जियेवचें. हें किर्तन केदाळ म्हणटले जुदेव लोक. आमी जाणाव जुदेव इस्रायलांत 12 कुळयो आशिल्ल्यो. 12 कुळयांक विविध जागे आशिल्ले. तांचे जियोग्राफिकल एरिया म्हणटा आमी, तांचो गांव आशिल्लो. हे 12 कुळयो वर्साक हे पोटी देवाळाक येताले. तांचे मदें कुळयां मदें राग आशिल्लो, मोसर आशिल्लो, झगडे, हगे, निंदा, बेपरवा पुरो आशिल्ली. पूण ते देवाळाक येता आसतना तांणी गांवचें किर्तन आशिल्लें, हा भागी कितलें भावा भयणी बरी आमी जियेवचें. देवळाच्या आंगणांत ते भितर सरता आसतना, आंगणांत भितर सरता आसतना हें किर्तन म्हणचें आशिल्लें. हा कितलें बरें. आमचे मदें राग आसा, निंदा आसा, झगडें आसा, हगे आसा, तरी आमी सांगता येता आसतना देवा मुखार आमी सगळीं भाव भयणी. हा कितलें बरें. हो शब्द बरें म्हणलो शब्द उत्पत्ती ग्रंथाच्या पयल्या अध्यायांत परत परत आमकां आयकूंक मेळटा. देवान 6 दीस
रचन केलें रचलें रचना रचली आनी हर एक रचना रचल्या उपरांत देवान तें पळयलें आनी ताका तें बरें दिसलें. तेंच बरें म्हणलो शब्द हिब्रू भाशेंतलो शब्द ह्या किर्तनाच्या पयल्या वाक्यांत हा कितलें बरें. तेंच देवान रचलेलें सुरवेलें कुटाम त्या संतोशान आसलें तें कुटाम तेंच भाव भयणीचो एकवट आमचे मदें आसूं म्हणलो उद्देश ह्या किर्तनाचो तांच्या प्रार्थनाचो. बापाची भुरगीं त्या देखून आमी सगळीं भाव भयणी. पूण आमकां क्रिस्तांवांक देवान आनी एक उगडापण दिलां. कितें? जेजू देवाचो पूत ह्या संवसाराक येवन आमचो भाव जालो आनी जेजू थंय आमी सगळीं भाव भयणी. जेजू ह्या संवसाराक आयिल्ले वरवीं आमी जेजू थंय भाव भयणी बापाची भुरगीं करी एकामेकाक आमी भाव भयणी. तर आज आमी ह्या संजे वेळार ह्या देवळा मुखार आयिल्ल्या वेळार आमी तेंच म्हणटा जेजू थंय आमी सगळीं भाव भयणी. आमी एका कुटुंबांत येवन हांव एकाच आवय बापायचीं भुरगीं न्हय आमी तरी विविध कुटुंबांत आयल्या हांव शेजारा ह्या पयशेल्या गांवांत लागशेल्या गांवांत आयल्या हांव आमी सगळीं भाव भयणी. जेजू आमचो भाव आनी बापा आनी पुता मदलो स्पिरीट तो आमकांय दिला आनी त्या स्पिरिता वरवीं आमी भाव भयणी. आनी ह्या स्पिरिता वरवीं स्पिरितान दिल्लीं तीं फळां आमी म्हळें 12 फळां. त्या 12 फळां तावन आमी भाव भयणी बरी जियोंक आमकां साध्य जाता. फाटल्या 8 दिसांनी आमी नोव्हेनाच्या 8 दिसांनी ह्या विविध फळांचो नियाळ केलो. फळां वयर आमी नियाळ केलो पवित्र आत्म्याच्या विविध फळां वयर. द फ्रुट्स ऑफ द होली स्पिरीट. ही फळां आमकां एकवटान जियोंक प्रेरण दितात एकवटान जियोंक आदार दितात. सुरवेर पयल्या दिसा पवित्र आत्म्याचें फळ स्वदमन सेल्फ कंट्रोल. जर आमकां सेल्फ कंट्रोल आसा आमकां भाव भयणी भशेन जियोंक जाता. उपरांत आमी नियाळ्ळें समाधानाचें सोंसणिकायेचें मोगाचें दयाळायेचें विश्वासपणाचें बळेपणाचें फळ. आनी आज संतोष जॉय ह्या पवित्र आत्म्याच्या फळा वरवीं वयर आमी नियाळ करता आनी त्या वरवीं आमी मोगान एकवटान जियोंक प्रयत्न करतले आमकां आदार जाता आमकां प्रेरण जाता. हो आमचो नियाळाचो विशय. त्या देखून आयच्या नियाळाचो विशय तुमचो संतोष भरपूर जावं. ही उतरां जेजूची. आमी संतोशान आसा खरें तो आमचो संतोष भरपूर जावंक जाय. संतोष आमी सदांच आशेता. कोण आमचे मदें संतोशान जियोंक आशेना? दिसपडतो वावर आमचें काम आमची राटावळ हर एकाचें एंड गोल ताचो शेवट संतोष. आमी हर एकल्यांनी संतोशान जिये जाय आसा जाय म्हण आमची आशा. आनी सदांच आमी संतोशान आसा जाय म्हण बापाची खुशी. देव तितलेंच आशेता आमी सगळ्यांनी संतोशान आसा जाय म्हणून. त्या देखून भुमी वैकूट देवान रचलें. भुमी वैकूट सरकार केदाळे संतोष म्हणटा आमी. आनी त्या भुमी वैकूटान आदांक आनी येवेक देवान घालें संतोशान आसूं. हसताना आमकां खोशी जाता. हांसा जाय हसताना खोशी जाता. आमकां हांसूंक जाय कोणाक आमकां रडोवंक नाका. आयले वार प्रोग्रामाचें एडवर्टायजमेंट पळयलें हांवें. भले तेलीपाले भले तेलीपाले सगळे भले तेलीपाले बरोबर धांवन येतात त्या प्रोग्रामाक. कित्याक म्हळ्यार आमकां हांसूंक जाय. जर हें पेस्त जाल्या उपरांत जर आमचे पदराबेक प्रोग्राम ऑर्गनायज करतात भले बुली पाले म्हणून कितले जाण येतात. भले बुली पाले कोणाक नाका आमकां कोणाक नाका आमकां रडोवंक नाका. हसल्यांत भलायकी बरी जाता. हसल्यांत भलायकी बरी जाता खंडीत आमी जाणा. पूण आमी जाणा आसूनय रडटा भलायकी पाड जाता. हॉस्पिटलांत पेशंटांक हांगासर नर्सां आसात डाक्टर आसात. पेशंटांक हांसयल्यार बेगीन भलायकी बरी जाता खंय. कोरोना पिडे वेळार मस्त जाण जोक पळयतात जोक्स वाचतात आसताले हांसून येयल्ले म्हणी कोरोना वरवीं भायर येवती म्हणून. पापा फ्रांसीस गावदेते एक्झुल्ताते भाग्यवंतपणा विशयांत एक परिपत्र ताणें लिखलें संतोष पावा आनी उल्हास करा म्हणून. आनी पाप साहेब त्या परिपत्रांत म्हणटा कोण हसता तो सांत. वन हू स्मायल्स अँड लाफ्स इज ए सेंट.
म्हळ्यार दिमी घालून मागणें करचें परत व्यर्थ म्हणून न्हय. हाचे सगळेचो शेवट जर एक व्यक्ती संतोशान आसा, हांसता, संतोशान आसा, तो शांत. आदी म्हाका चिंतले कोण ना, कोणा एकल्याचें तोंड लांब आसा, व्हडलें काड आसा, काही वेल घाला आनी तोंड दांपलां, तो शांत या ती शांतीण म्हणून. बाबसाहेब म्हणटा आधुनीक काळार कोण हांसता तो शांत. आज धार्मिकांचो दीस आमी संभ्रमता आनी बाबासाहेबान धार्मिकाच्या वर्सा 2014 धार्मिकाचें वर्स आसलें. त्या वर्साय बाबासाहेबान परिपत्र लिखलें धार्मिकां खातीर. कसलें पत्र? रिजॉयस, संतोष पावा, वेक अप द वर्ल्ड. संवसार दुखांत आसा या बेजारांत आसा, तांकां जागया, हांसया. आनी बाबासाहेब म्हणटा वेर एवर देर आर रिलिजियस देर इज ऑलवेज जॉय. खंय धार्मीक आसात थंयसर धार्मिकांक गोत्त आसा. खंयसर धार्मीक आसात, खंयसर इतले धार्मीक आसात, खंयसर धार्मीक आसात थंयसर संतोष आसा. देर इज ऑलवेज जॉय. आनी बाबासाहेब म्हणटा ए सॅड डिसायपल इज ए बॅड डिसायपल. एक रडखोरोशीस पिडेस्त शिस. भाव आनी भयणीनो, आमी क्रिस्तांव जावं रिलिजियस जावं लायक रडकुर आनी पुरपुरे जावचे न्हय. आविलाची सांतेरेज कार्मेलीची मिस्तिकाची मेस्तीरण म्हणटा सोम्या रडकुऱ्या आनी पुरपुऱ्या सांतात हांव म्हाका निवार. रडकुऱ्या आनी पुरपुऱ्या सांतात हांव म्हाका निवार. भाव आनी भयणीनो, पूण आमकां आज हांसूंक थोड्यांक कश्ट जाल्यात. संतोष आपालिपा खेळटा. कितल्यो वस्तू हाडल्यारी, बरें नेसण न्हेसल्यारी, जायते मेकअप केल्यारी, पिकनिकाक गेल्यारी, सांजेर एक पेग खाण गेल्यारी संतोष भरपूर ना. देखून आतां नवी नवी थेरापी आयल्यात, लाफींग थेरापी. थोडे फावटी हांवें पळयलां एक एकली मोबायल काडून एक एकलींत आसतात, एक एकलींत आसतात. ती खाल्याक आसतात म्हाका खबर मोबायल पळोवन आसतात की मोबायल वाचून आसतात की. पूण एक कम्युनिटींत एक जोक सांगले जाल्यार हांसूंक बारीक कश्ट जाता, तोंड सुटाना. हांसूंक दान दाखोवंक कश्ट जातात. तेजे करून आतां लाफींग थेरापी सुरू केल्या. आयले वर हांव मुंबय गेल्लो, फादर मेल्विन मुंबयचो मिरा रोडचो विगार, थंयसर गेल्लो. थंयसर जायतीं व्हडलीं माया आनी आब आसात, जायते जाणांचे दांत नात. जाल्यार तांची एक लाफींग थेरापी क्लब आसा. हा हा करून आसतात, दान दिसाना जाल्यार आसतात. लाफींग थेरापी जाय, इल्ली भलायकी जावं. तरणाट्यांक समेत हांसूंक कस जाल्यात. थोड्या वर्सां आदीं हांव रोमातावन फाटी येयल्या वेळार हांव हे फावटी मडेंतेर गेल्लो. मडेंतेर आमच्या PUC भुरग्यांचें घर आसा, सुमार वर्सां पयलें. थंयसर हांव लेट जावन पळोवलो, वेळ करून पावलो, रात जाली. आनी हांवें सुपिरियराक सांगलें हांव न्हिदोंक वयता, फाल्यां सकाळीं इल्लो लेट जावन उठना, मागीर मीस भेटयता म्हणून. हांव न्हिदोंक गेलो. सकाळीं सुद्दां 6 वरां जाता आसतना म्हाका आवाज आयकता, म्हज्या बेडरूमांत आवाज आयकता, हा 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 कर. हांवें चिंतलें काय मडेंतेरान खोले चड जाल्यात की म्हण चिंतलें खोले फॉक्सस खोले आयल्यात कोण म्हण चिंतलें. मागीर दुसरें त्या सकाळीं उठून ब्रेकफास्टाक गेलो. सुपिरियर मेळ्ळो. सुपिरियर विचारलें मडेंतेरान खोले चड जाल्यात दिसता फादर. सकाळीं आवाज ते खोले न्ही फादर. ते म्हणलो आमचे भुरगे आसनात, देखून डिरेक्टरान नवी एक थेरापी सुरू केल्या. सकाळीं उठून वयर गुड्यार येचे आनी हा 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 करून नाचचें म्हणून. आयले वर हांव मडेंतेर गेलो. आमचे भुरगे बरे आसतात. काळ बदलला, संतोष उदयला. बाबा साहेबान सांगिल्लें बरी हस्ते धार्मीक सेमिनरिस्ट आमचे आसात. आज आमी नियाळचो विशय जेजू आमचो खरो संतोष. तात्कालीक संतोष न्हय, खरो संतोष जेजू. जेजून म्हणलीं उतरां तुमचो संतोष भरपूर जावंक जाय. क्रुसाचो सांजो हांव संतोषाची मुळां म्हणून थोडे अध्याय बरयता. एसेंट ऑफ माउंट कार्मेल दोंगराची चडणी म्हणल्या पुस्तका भशेन जायतीं मुळां संतोषाची. पूण थोडी ती तात्काळ ती पहाड म्हणून न्हय, ती बरी पहाड म्हणून न्हय. पूण खंयसर आमी जेजू थंय एकवटान रावता, जिका जेजून म्हळां म्हज्या मोगांत रावा, थंयसर आमचो संतोष भरपूर जाता. जेजू आमचो खरो संतोष. आयले वर आमी क्रिसमस फेस्त संभ्रमलें. पळया क्रिसमसा वेळार आमी कॅरल्स सिंग केलें, गितां सिंग केलीं. कॅरल्स ताची उतरां पळया. जॉय टू द वर्ल्ड द लॉर्ड हॅज कम. जॉय. बाळ जल्माला, संतोष पावया. जेजू बाळोक जल्माला, संतोष पावया. बडव्यांनी गवळ्यांक खबर दिल्ली, संतोष पावया. तर जेजू आमचो खरो संतोष
आनी हेंच आमी हर एका नव्याना वेळार बाळोक जेजूच्या नव्याना वेळार पयलें वाक्य म्हणचें तेंच कितें पयलें वाक्य नव्याना वेळार म्हणचें आमी मनशांच्या भुरग्या सांगाता रावसो म्हजो संतोष म्हणटा जेजू कळ्या परबाचें उतरां नव्यान प्रारंभ करता आसतनाच न्हय आमी रोडोंक आयल्या नव्याना वेळार न्हय करगोंक आयल्या या बेजारान वचोंक आयल्या जेजू म्हणटा आमकां एश्युरन्स खात्री दिता मनशांच्या भुरग्या सांगाता म्हजो रावसो संतोष आयच्या वांजेलांत आमी आयकलें जेजून म्हणलें वता तेंच आज श्लोका वेळार गायलें म्हजो संतोष तुमचे थंय आसोन तुमचो संतोष भरपूर जावच्याक ह्यो संगती हांव तुमकां सांगतां म्हजो संतोष जेजूचो संतोष आमचो संतोष न्हय ताचो संतोष पळया जेजूचो संतोष शाश्वत आमचो संतोष तात्कालीक तर ह्या तात्कालीक संतोषांत जेजूचो संतोष मेळोन तो संतोष भरपूर जावच्या खातीर हांव तुमकां ह्यो संगती सांगतां कसल्यो संगती सांगता जेजू जर जेजू कसल्यो संगती सांगता ते आमी जाणाव वांजेलाची पानां उक्ती केलीं तर पवित्र पुस्तकाची पानां उक्ती केलीं तर देवाचें उतर जेजूचें उतर आमकां शिकयता कितें जेजू सांगता ताचो संतोष आमचे थंय आसोन आमचो संतोष भरपूर जावच्या खातीर पूण आयज ह्या निळाक बुरक जावन ही उतरां मात न्हय बगार जेजू बाळकाच्या नव्यानाक आमी आयिल्लीं हर एक पटी जेजू बाळकाच्या इमाजीक आमी पळयता ह्या रुपण्या मुखान बाळोक गर्दनच्या गोठान बाळोक आसा मिनीन जेजूचें रुपणें आसा ह्या रुपण्या मुखांत थोडी इमेजरी दिवन कशें आमी संतोशान जेजूचो संतोष आमचे थंय आसून तो संतोष कसो भरपूर जावचें या कसले ह्या जेजूचो संतोष आमचे थंय मेळोवंक अडखळ जाता ह्या विशयांत केवल 3 संगती मुठव्यान बाळोक जेजू गर्दनच्या गोठांत बाळोक जेजू पळयला आमी बाळोक जेजूचें रुपणें पळयता आसतना पयलीं आमकां आमी पळयता हात उसयलेले ओपन हँड्स कोणी बाळोक जेजू पळयला हात ना बाळोक जेजूचे हात केदाळय उक्ते गर्दनेच्या गोठान पूण आमी जल्मतना आमचे हात मूठ धरता पळय ल्हानशा भुरग्याच्या धाकट्या बाळशाच्या हातांत एक रुपयाचें कॉयन भितर घाला मूठ सोडोन ते सोडटा गी सोडिना त्यार दोन धरता आमची खाले ती मूठ धरून रावची जेजूचें रुपणें आमकां शिकयता हात उसय पळया आदाम कडेन येवेक भुमी वैकुंठांत देवान घाल्लें तांणी संतोशान आसा जाय म्हणून उक्त्या हातांनी ती हेवणे ताणें भोंवतालीं सैतान आयलो फळ दिलें फळाक मूठ मारली एवेन ती मूठ हरण जाली संतोष लिपलो आबेल आनी कायन उत्पत्ती ग्रंथाचें 4वें पुस्तक उक्त्या हातांनी उसयल्ल्या हातांनी देवाक ते बली भेटयताले कायनाची मूठ हरण जाली कायनान मूठ सोडूंक ना ती मूठ आबेलाचेर बेसली आबेलाची खुनी जाली उक्ते हात मुठी नासतना थंयसर खुनी जाली आनी देवान कायनाक सांगल्लीं उतरां कायन तुजें तोंड कित्याक भावलां ताची मूठ हरण जाल्या ग्रेस्त तरणाटो नवे सोल्यांत आमी आयकता ग्रेस्त तरणाटो जेजू लागीं आयिल्लो मेस्त्री हांवें संतोशान आसूंक सासणीक संतोशान आसूंक हांवें कितें करी जाय जेजून जाप दिली आनी निमाणें म्हळें जेजून तुजी मूठ ती सोड मूठ सोड मूठ हरून धरून दवरल्या तुवें ती सोड ताका सोडूंक मोन ना वांजेल म्हणटा ताचें तोंड बावलें आनी तो दुखेस्त जावन गेलो मूठ सोडूंक नाका जाल्ल्या वेळार तो जेजूचो संतोश आमचे थंय ना हात उक्ते त्या देखून सांब पावल म्हणटा फिलिपिकारांक बरोवन म्हजे थंय कितें आसा तांतूं हांव संतुश्ट जावंक शिकलां म्हजे थंय कितें आसा तांतूं हांव संतुश्ट जावंक शिकलां म्हाका तें जाय हें आसल्यार म्हाका संतोश म्हणनी जें कितें आसा देवान दिलें देवान वेलें खर्चिल्लें जावं सुमेचें नांव जाय ती कुटुंबाक हांव भेट केल्ल्या वेळार हें उतर म्हाका आयकूंक मेळटा भावार्थी कुटुंबांत फादर देवान दिल्लें देवान वेलें हांव नेणा कित्याक खर्चिल्लें जावं ताचें नांव मूड सोड उक्ते हात हाचें पयलें वचप आमी आयकलें हाबाकूक अप्रूप आमी ह्या
प्रोफेताचें पुस्तक आयकोवचें 3 अध्याय ह्या पुस्तकांत भोव अपुर्बाचें पुस्तक तातूंत 3रो अध्याय हबक्कूक अन्य लोकांची धाड ह्या इस्रायल लोकांक आयिल्ल्या वेळार तो सोम्या लागीं वेता देवा लागीं वेता आनी मागता हात उसोवन हांव तुजे लागीं आयलां सोम्या हो अपुर्बाचें मागणें ही पयली इमेजरी उक्ते हात उसयलेले हात जेजू बाळकाचे आमकां शिकयता संतोशान जिवंक ताचो संतोश भरपूर जावं कित्याक कशें आमकां साथ उसयलेले हात दुसरें ते मिनीन जेजूची इमाज आसा ताच्या हातान कितें आसा संवसार आसा न्हय ग्लोब इज देर संवसार आसा जायते फावटी आमी जेजू लागीं येता हांव ताच्यातलो संवसार म्हज्या हातान काडून हांव जेजू लागीं येता जेजून ताच्या हातान संवसार घेतला कित्याक आमी सर ताका मोगाचे पूण जायते फावटी संवसार आमच्या हातान आमी घेता म्हणजे म्हजी राटावळ म्हजें काम म्हजें प्रॉब्लेम म्हजें समस्या हें पुरो हांव घेवन वता जेजू आमकां शिकयता तो संवसार म्हज्या हातान दी वेचीक पूत बापाय लागीं हो संवसार विसार लागलो आनी गेलो तो पयस थंयसर गेल्ल्या वेळार ताका बगलें हो संवसार म्हज्या हातान दवरून कांय फायदो ना हांव दुकराचें खाण खावंक पावलां फाटीं आयलो तो बापा लागीं ताच्या बापाय लागीं आनी म्हणलो गे बापा तुका तूंच खाण घे तो ग्रेस्त पिसो लुकाच्या अध्यायांत 12वो लुकाच्या वंजलांत 12वो अध्याय तो ग्रेस्त पिसो ताणें सांगलें ताणें चिंतलें हांव म्हजीं गोदामां मोडटलो आनी नवीं बांदतलो आनी हांव सुशेगाद जियेतलो ताका आयकलो आवाज हेत पिशा आज तुजो म्हाका विचारता जर हांव संवसार जेजूच्या हातान दिता ही म्हाजी पळयत आसतना म्हाका एक धैर्य मेळटा सोम्या जी कितें म्हजी सर्व राटावळ हांव तुज्या हातान दिता हें म्हजें सर्व वजें संवसाराचें वजें म्हज्या दिसपडत्या जिविताचें वजें हांव तुज्या हातान दितां त्या देखून आयच्या पयल्या वचपान हबाकुकाचीं उतरां देव म्हजे पांय मेरवाच्या पांया सारके सुटसुडीत करतलो मेरू तुमी पळयलां मेरू ताचे पांय सुटसुडीत कित्याक वजें ना वजन ना पर्वतारी सडटा म्हजे पांय सुटसुडीत करतलो आनी उंचायेर म्हजीं पावलां दवरूंक लायतलो आमी धार्मीक हर एक फावटी आमी गायता गीत रेकलेक्शना वेळार जावंक पुरो ऑफेट्रे वेळार ऑल टू जीजस आय सरेंडर वॉट यू सरेंडर ओनली ड्युरींग द टायम ऑफ ऑफेट्री ऑर रेकलेक्शन मेनी टायम्स दॅट इज वॉट हॅपन्स हांव आनी तुमी दोगांय ऑल टू जीजस आय सरेंडर हो संवसार हांव तुज्या हातान दितां सोम्या तिसरी इमेजर जेजूचो हात बेसांव दिवंक उखल्लो हात थर्ड इमेजरी दॅट हेल्प्स अस ती आमकां शिकयता आमी संतोशान आसूंक बरें आशेवचें हेरांक वायट मागचें न्हय तो म्हाका वायट केल्यार हांव बरें तुका सांगता पोरण्या तेस्तामेंतांत जुजे आनी ताचे भाव कालचे सांजेच्या मिसाचे आमी वासाप आयकले झूज आनी ताचो भाव हे भाव ताका वायट करूंक चिंतले तांणी बांय ताका घालें तरी झुजे म्हणलो तुमकां हांव वायट करिना हांव बरें करता भावन आनी भयणीनो आमी ह्या 3 इमेजरी मुखांत जेजू बाळकाच्या ह्या रुपण्या मुखांत उसयलेले हात संवसार जेजूच्या हातांत बेसांव दिवंक उखल्लो हात आमकां मेळटा लिसांव जेजूचो संतोश आमचे थंय भरपूर जावचो कसो आमी धार्मीक आंगवण्यो करता दुर्बळकायेची निश्कळपणाची विधेयपणाची संवसार वायट म्हणून न्हय पूण आमी जाणाव जेजूचो संतोश आमचे थंय भरपूर जावंक ह्यो आंगवण्यो आमकां कुमो करतात पापसाहेब म्हणटा जॉय इज कंटेजियस कोरोना मात्र कंटेजियस न्ही जॉय इज ऑल्सो कंटेजियस पळय भोव अपुर्बाचें जर हांव संतोशान आसा आनी एकल्याक ही संतोशाक वाट जाता जॉय शेर्ड इज जॉय डबल्ड त्या देखून आमी संतोशान आसचें हेरांक तो संतोश दिवचो पवित्र पुस्तकाचीं उतरां देवाक सोदतल्याचीं काळजां सदांच संतोशान आसात निमाणें परत हांव उगडास करता आमी म्हणचें तेंकांतार हाबागी कितलें भावा भाशेन एकवटान जिवचें खेताळ म्हणटा तें आमी कुमगाराच्या वेळार म्हणटा हाबागी कितलें भावा भाशेन जिवचें जेजू ह्या आल्तारीर येता कुमगारा मुखांत तसो जेजू आमकां एकवटान मोगान संतोशान जिवंक कुमो करूं आमेन.
विधी भोवती बापा सर्व एकठांय जाल्या काणिको घेऊन आयल्या गोवा उंडो दाकारोस ओपून दिता आमकां समर्पिता विधी भोवती बापा सर्व एकठांय जाल्या काणिको घेऊन आयल्या गोवा उंडो दाकारोस ओपून दिता आमकां समर्पिता ही बापा वो उंडो वाय अर्पिता मोडा मोगा वावराम सो आज भेटयता क्रिस्ता कुडीन बदल मागता ही बापा वो उंडो वाय अर्पिता मोडा मोगा वावराम सो आज भेटयता क्रिस्ता कुडीन बदल मागता म्हज्या भाव भयणीनो आमी भेटोवचें हें बलिदान सर पदवेदारा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेटक्या पवित्रतेच्या देवाक सर्वेस्वर मानून घेव जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा तुज्या पुताच्या नांवान आमी मागता तें आमकां खरेपणी मेळटलें म्हणून ताणेंच उदार मोगान आमकां बसयलां तर ताच्या नांवान आमी भेटयता ती देणी दयाळपणी मानून घे म्हूण मागता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परातय उबारता सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिनवासुया वैश्यामी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपदवेदर आनी सासणाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व ते आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो निती आनी आमच्या फायद्याचो आयच्या दिसा तुवें जेजू वरवीं तुजें सोडवणेचें सासणीक येवचें उक्तें केलें आनी तो सगळ्या परजांचो उजवाड म्हणून दाखयलें अनंत पूत तुजो आमच्या विनाशी सैमान दिश्टी पडलो ताचें अमरपण परजळ्ळें आनी ताणें आमचें सैम नवें केलें देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सर्व दळभरा सांगाती तुज्या महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता संसार भरला तुझ्या वैभवा मुसर्गी तुकाचे मुसर्गी तुकाचे मुसर्गी तुकाचे मुसर्गी तुकाचे सर्वेस्पराचे नावी येता येता ताकाचे मुसर्गी तुकाचे मुसर्गी तुकाचे मुसर्गी तुकाचे मुसर्गी तुकाचे बापा करोस तूं पवित्र
तुमच्या सगळ्या पवित्रपणाची झर तुझ्या पवित्रत्म्याक दडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची तेच पोरेंच्या बांधत आसतना एक काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पथकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उडासाक करात बावर तसो गुट परगटुया जेजू तुझे मरण आम्ही समारंभता तुझे पुनः जीवन पोन आम्ही परगटता तुझ्या येण्या सोन्या जेजू आम्ही अत्रेता सोन्या जेजू आम्ही अत्रेता बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन भासता आनी जेजूची कूड आनी तुका सवतेले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता सर्वेस्पराच्या प्रितीमेचे विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बगेवन बापा पिटा फॉल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गां बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर एक घडीभर मौनपणी आमच्या कुटुंबांत अंतरलेल्यांचो उडास काडया तांचे खातीर मागया तांकां आनी तुज्या इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आम्हा समेस्तांची दया कर आमी मागता हांव मरिये देवाचे मेळ संगती तिचो पती बगेवन जुजय बगेवन दमदूत आनी सवकाळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्नाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमी सगळीं बापाची भुरगीं जेजू आमचो भाव ताणें शिकयल्लें मागणें सांगता म्हणया आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशीच संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणें पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सर्व वायटांतले आमकां निवार दये करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी सर्गीचें भाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरो शनकतरेक गेल्यांक आमकां तुज्या उदारका कोळतीन सर पातकांतलें सुटय आनी सर्व आकांतांतलें वाटय सुमे जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय सोमया
पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दीन एक वटान सांबाळ तूं जी येता आनी राजवट चलयता ही ससनाच्या ससनाक सुमयेची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूळट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूळट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमच्या शांती दी आमका शांती दी. आबळे जेजू क्रिस्त जो आमकां तसो संतोष दिसता तसो भरपूर संतोष आमचे थंय आसता. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती हे शेळीच्या जेवणान भाग घेवचें आमी सुमेस्ता सुभागी. क्रिस्ताची कुडन रगत आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. ಪ್ರಿಯರೇ, ಈಗ ಪರಮಪ್ರಸಾದ ವಿತರಿಸಲಾಗುವುದು. ಪರಮಪ್ರಸಾದವು ಕಥೋಲಿಕ ಧರ್ಮಸಭೆಯ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕಾರವಾದ್ದರಿಂದ ಕೇವಲ ಕಥೋಲಿಕ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ. ಇತರ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸದೇ ಇದ್ದು ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. तानेल्यात आमचे आत्मे भुकेल्यात जेजू तुका सेवच्या काळजात ओढत रेगान राखून आसा. आमचे आत्मे तानेल्यात आमचे आत्मे भुकेल्यात जेजू तुका सेवच्या काळजात ओढत रेगान राखून आसा. मोजेशी येता तो केदींच भुकेवचोना म्हाका सत मानता तो केदींच तानेवचोना. जेजू तुझ्या उदरा प्रकार जियेवच्या काशेता आमचे आत्मे तानेल्या आमचे आत्मे भुकेल्या जेजू तुका सेवच्या काळजात ओढत रेगान राखून आसा.
जायशें केलो जिविताचो उंडो जालोय कुसार भेटोवन दिलो आमचे आत्मे तानेल्या आमचे आत्मे भुकेल्या जेजू तुका सेमच्या काळजांत ओडत रेगार लागून आसा उंड्या रुपान येवून सोम्यांची भूक थांबय दयाळाये जिये आमकां करपा लाभय एकवटाची हातेर आसा आमची कुटुंबां सोबय आमचे आत्मे तानेल्या आमचे आत्मे भुकेल्या जेजू तुका सेमच्या काळजांत ओडत रेगार लागून आसा आमचे आत्मे तानेल्या आमचे आत्मे भुकेल्या जेजू तुका सेमच्या काळजांत ओडत रेगार लागून आसा जेशिये तातो केदींच भुकेन सोना म्हाका सतमान तातो केदींच तानेन सोना जेजू तुझ्या पुत्रा प्रकार जियोच्या काशेता आमचे आत्मे तानेल्या आमचे आत्मे भुकेल्या जेजू तुका सेमच्या काळजांत ओडत रेगार लागून आसा भावांनो भयणीनो जेजू आमच्या काळजांत आयला खूब अपुर्बायेचो वेळ त्या काळजांत आयिल्ल्या जेजू लागीं मागोवंक धार्मिकां जावन आसात इगर्ज मातेचें दायज आनी तांचे पासत मागचो आमचो कायदो धार्मीक याजक धार्मीक भयणी धार्मीक भाव सर उमेदवार धार्मीक जिणेचे तरबेतेचेर आसचे सर सेमिनरिस्ट नोविसां आमी सगळीं मुळाव्यान लायिकां जाल्यारय आमच्या आपोवणें चड पंत आव्हानाचें त्यागाचें रिस्केचें सॅक्रिफिसाचें देखून आमकां तुमच्या मागण्याचो पाठिंबो जाय तर मोगाचेनो ह्या आमच्या धार्मीक भाव भयण्यांक सुम्याच्या हातांत आतां समर्पण दिवया तांचे खातीर आमी मागया
पयलें हांव उलो दितां सर लायक भाव भयणींक तांणी उबे रावनच्यान तुमचो उजवो हात ह्या धार्मिकांचेर तुमी विस्तारून दवरचो आनी तांचे सांगातात तुमी म्हजे सांगातात तुमी मागचें. म्हज्या धार्मीक भावनो आनी भयणीनो, आमच्या पाप साहेबान ताका नेमाक केल्ल्या दिसा तकली बागावन लोकांचें बेसांव मागलें. ताची देख घेवन आमी आमचो मान आतां बागावया. आमच्या लायक भाव भयणींचें मागणें बेसांव सहकार आमकां सुमेस्तांक जाय तो आतां आमी मागया. तर हांव उलो दितां सर आमच्या लायक भाव भयणींक उबी रावन तुमचो उजवो हात ह्या आमच्या धार्मीक भाव भयणींचेर विस्तारचो. All priests, sisters, candidates, brothers, seminarians, please be seated. As our lay brothers and sisters pray for God's blessing on us. म्हजे सांगाता तुमी हें मागणें करा. मोगळा जेजू ह्या धार्मीक भाव भयणी पासत आमी तुका अर्गां दिता. तांकां तुज्या गोपान सांबाळ. दी तांकां मागण्यांत तिरासाण. तांच्यो आंगवण्यो पाळूंक तांकां तूं आदार दी. निश्कळ जिवितांत तांकां मेळूंक खरो संतोश. दुर्बळकायेंत जात तांची ग्रेस्तकाय. विधेय जावंक तांकां खालतेपण दी. सताक साक्ष दिवंक तांकां धैर्य दी. तांची सेवा तुका मानवून दी. तांच्या मिसावान तांकां जैत दी. बरें करूंक ती उपगना जावं. कश्टान तांकां सोंसणीकाय दी. तांच्या समुदायांत मोग भरून उमतो दी. संवसाराचो वसो तांकां लागना जावं. तांकां बरी देवपणी लाभय. तांकांच काली करूंक तांकां उदार काळीज दी. एकसुरपणांत तुजें हजारपण ती भोगूं. शेकी जिविताचे आखरेक तूं जा तांचें इनाम. तूं जा तांचो संतोष. सर तांच्या बऱ्या करण्यांचो प्रतिफळ जिविताच्या बुकांत तांचें नांव बरयल्लें आसूं. सर्गीचो आनंद ती भोगूं. सासनाच्या सासनाक आमेन. दयाकन बसा. आतां हांव उलो दितां सर धार्मीक भाव भयणीक. आतां तुमी उबे रावनचें. आमचें समर्पण आमी परत करचें. प्रधान याजक हें समर्पणाचें मागणें म्हणटलो. त्या उपरांत आमी म्हणचें. आनी ह्या वेळार हांव उलो दितां सर आमच्या लायक भाव भयणींनी मौन रावन आमच्या पासत तुमी मागचें. म्हजे उपरांत म्हणात. मोगळा जेजू तूं ह्या संवसारी आसतना तुजें मिसांव मुखारून व्हरूंक आपोस्तलांक विंचलें. संवसाराच्या चाराय कुशींनी वचून सुवार्ता परगटूंक तांकां उलो दिलोय. शतमाना फाटल्यान शतमानां वेळा काळा प्रमाणे हें मिसांव मुखारून व्हरूंक जायत्यांक तूं आपयताय. असल्याच मिसांवाक म्हाका तुवें आपोवणें दिलां. धार्मीक जिणेच्या आपोवणेचें बी म्हजे थंय ओंपोवन तें किर्लोंक आदार दिल्ल्या म्हज्या आवय बापूय शिक्षकां पासत देवपणाक मार्गदर्शन दिल्ल्या खातीर तुका दिन वाजता. धार्मीक जिणेक आपोवणें तुवें म्हाका दिल्लें वर्तें दिणें. आनी हें आपोवणें स्विकार केल्ल्या दिसा तावन आज पर्यंत म्हाका समर्पीत जिणे जियोंक सक्तेन भरलाय. ह्या समर्पीत जिवितांत फुडें सरतना
ह्या बागी संजेर म्हाकाच परत तुका भेटयता दुर्बळकाय विधेयपण आनी निश्कळपण ह्यो धार्मीक जिणेच्यो आंगवण्यो समर्पीत रितीन जियोंक तुजो आधार मागता. म्हजे संगी तूं राव सोमया. संवसाराच्या वडण्यांक बुलोवन तुजो सांगात सोडून पयस वचूंक म्हाका सोडिनाका. बागार तुज्यो आज्ञा पाळून सदांच तुका विश्वासी रावंक म्हाका प्रेरण दी आनी पवित्र आत्म्याच्या शक्तीन भर. हें म्हजें समर्पण तुका करता म्हज्या मोगाच्या सोम्या जो जियेता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सर्व आमी उबी रावया. आतां प्रधान याजक मिसाचें अकरेचें मागणें म्हणटलो. प्रार्थुया. प्रितीवोन बापा तुज्या पुताच्या नांवाक मान दिवन सगळ्यांनी दिमी मोडची म्हूण तुवें येवजिलें. ह्या तुज्या मोगाच्या येवजणे पासून हो दिन आसण्याचो यज्ञ संभ्रमून जेजूच्या नांवांत आटपलेली तुजी सडवण सगळ्या मनशांक पावय म्हूण आमी मागता. जेजूचें नांव घेवन ह्या संवसारांत जिवंक आमकां फावो कर आनी मरतना तेंच नांव विश्वासान उसारूंक सरकार तुका ससनाक वाकोवंक आमकां पावय म्हणून मागता. त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी. दयेकन बसात. मोगाळ भाऊ भयणीनो, बाळूक जेजूच्या वार्षिक परबेक तयारी जावन 9 दिसांनी पवित्र आत्म्याच्या फळा विशीं आमी नियाळ करीत आयल्या. आज धर्मीकांचो दीस आनी तुमचो संतोश भरपूर जावं म्हणल्या विशयाचेर आज आमी नियाळ केलो. आज धर्मीकांचो दीस देखून सबार धर्मीक भाव भयणी आमी हांगासर सांगाता आयल्या. आमचे खातीर आज हे मिसाचें बलिदान भेटोवन देवाचें उतर आमच्या लागीं वांटून घेतिल्ल्या आमच्या कर्मिलितांचो कर्नाटक गोवा प्रांताचो वडील मानदेक बाप पियूस जेम्स डिसोजा हांकां तुमच्या समेस्तांच्या नांवी देव बरें करूं म्हणटा. सुमार 9 वर्सां मंगळुरांत धर्मीकांचो एपिस्कोपल विकार ते जावन आसले. बाळूक जेजू तांकां वर्त्या जानवायेन आनी कुरपेन बरोवन दी. बरी भलायकी आनी समाधान तांकां फावो जावन दी म्हणून आमी मागया. आज धर्मीकांचो दीस. हांगासर जायत्यो धर्मीक भयणी आनी तशेंच आमचे कर्मिलीत पाद्र्याप हांगासर आसात. आमचे थोडीं सिस्टां भितरले माद्री ह्या आमच्या कर्नाटका गोवा महाराष्ट्र गुजरात प्रांत्यांत 9 कॉमेंत आसात. ती आमच्या सांगाताच ह्या मिसाच्या बलिदानांत तांच्या कॉमेंतां जावनच पात्र घेतात. तांचो आमच्या धर्मीक भयणीचो द्विविध कॉमेंतां जावन हांगासर ती आयल्यांत. तशेंच आमचे कर्मिलीत पाद्र्याप आमच्या प्रांतांत 26 कॉमेंतां जावन तेय हांगासर आसात. तांकां आनी आमचे सेमिनरिस्टी आसात हांकां सर्वांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. देवाचें जेजू बाळकाचें बेसांव तांचेर मागता. तशेंच तुमी समेस्तांनी ह्या धर्मिकाच्या दिसा आमचे बसत मागल्या खातीर तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. आनी बाळूक जेजू तुमचेरी आनी तुमच्या कुटुंबाचेर भरपूर बेसांवां वचूं दी म्हणून हांव मागतां. भाव भयणीनो, मिसाच्या सुरवेर हांवें सांगलें आज आमकां कर्मिलितांक कॉन्फ्रेटर्निटी डे म्हणून भाव बंदपणाचो दीस. फ्रेटर्निटी डे. कोण कर्मिलीत म्हळ्यार कोण? कर्मिलीत म्हळ्यार मागण्याचे पाद्र्याब आनी भाव बांदवपणान जिवचे पाद्र्याब. दोनूच सांगता आमकां दोनूच पाकाटे.
एका क्वेश्चन मागणे आनी एका क्वेश्चन भाव बांदवपण हर एका दिसा आमचें मागणें आनी आज प्रांत्याच्या लेखार कर्नाटक गोवा महाराष्ट्र गुजरात हे चारय स्टेट्स सांगत घालून अशा सर्व कॉमेंटाचे रेप्रेझेंटेटिव्ह पाद्र्या हांगासर आसात म्हणजे सहायक कावन्सिलर्स आसात विविध मॉनिस्ट्रीचे सुपिरियर्स आसात भायर तावन साऊथ आफ्रिकांतल्यान पाद्र्या बायलात आफ्रिकांतल्यान पाद्र्या बायलात रजेर ते आसले ते हांगासर आयल्यात ह्या सर्व पाद्र्याबांक आमच्या कार्मेलीत पाद्र्याबांक आज आयिल्ल्या खातीर तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटाना फादर चार्ल्स ह्या सुपिरियर बापान सांगलें आमचे खातीर तुमी मागा जाय परत हांव विनंती करतां आमचें भाव बांदवपण जावं दी आमकां एक बळ जेजूचें मिसांव मुंदरसून व्हरूंक दुसरें तुमी जाणात ह्या वर्सा तें पुणशें देवाळ उबारून 25 वर्सां सोंपतात जानेवारीच्या 11 तारखेर 25 वर्सां जालीं काल न्ही पोर जेजू बळकाचें देवस्थान मस्त मस्त वर्सां पयलें 1947 आमची हें कॉवेंत सुरू जालें ताचे उपरांत ह्या कॉपेलांत कोण हांगासर मालगाडी आसा ती जाणात ह्या कॉपेलांत जेजू बळकाचें देवस्थान 25 वर्सां आदीं हें देवाळ नवें देवाळ उबारलें आनी त्या टायमार आसले आमचे त्या वेळार आसले आमचे कार्मेलीत पाद्र्या फादर लॉरेन्स डिमेल्लो प्रोविन्शियल जावन आसलो फादर जो टावरो सुपिरियर फादर जॉर्ज संतमायर हांगासर आसा आनी त्या कम्युनिटीन हें देवाळ उबारलें तांकां आमी दिनवासतांव तांणी केल्ल्या ह्या मिनतेक देवाचें आशिर्वादां तांचेर मागतांव आनी त्या नंतर जायत्यो कम्युनिटीज ह्या मॉनेस्ट्रींत जियेल्यांत आनी तांणी ही जेजू बाळकाचें देवस्थान मुखार सून येलां त्या देखून ह्या वखदां ह्या कॉमेंतांत तुमकां देवाची आशिर्वादां जेजू बाळकाच्या आशिर्वादान धाराळ मेळ्ळ्यान त्या देखून परत विनंती प्रत्येक रितीन ह्या कॉवेंताच्या सर्व पाद्र्यां खातीर फादर चार्ल्स प्रस्तूत सुपिरियर आनी ताच्या सांगाता आसचे कम्युनिटी पाद्र्यां आनी ब्रदर्स आमचे थियोलॉजी ब्रदर्स आसात फुडें वयर सोडून हांगासर मिसपिटोवचे तरणे मोरणे दिंड हास्य मोकाचे ब्रदर्स आनी की सर ते हांसून दी उरिल्ल्या लोकांक संतोश हाडून दी म्हूण म्हजें मागणें त्याच वखदां तुमी ह्या कॉवेंताक 25 वर्सां उपरांत त्या पुणशेतान ताचे फुडेंय ताचे पयलीं तुमी आदर दिल्ल्या खातीर तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं म्हणटा जेजू बाळकाच्या आशिर्वादां तुमचेर मागता आज नोवेनाचो निमाणो दीस फाल्यां फेस्ताचो पयलो दीस आमच्या ह्या देव मंदिराक 25 वर्सां संपोवच्या ह्या वखदां उगडासाक तशेंच हो एक मधुर उगडास सदांच दवरच्या खातीर आज आमी एक बूक मोकळीक करच्यार आसा कावन्सिलींग थियरीज आनी प्रॅक्टीस हाजो बुकाचो बरयणार जावन आसा मनात एक बाप दोतोर प्रवीण हेनरी डिसोजा हांव उलो दितां बाप प्रवीण हेनरी हांगासर मुखार येवचे आल्तरीच्या मुखार येवचे बाप प्रवीण हेनरी डिसोजा अग्रार फिरगजेचे आपले शिकाप इंडियांत संपवन फिलिपिन्स मनिला तावन डॉक्टरेट क्लिनिकल सायकोलॉजीचे वयर जोडले उपरांत थोडे वर्सां मैसूरांत ते फिलॉसॉफी भुरग्यांचे डिरेक्टर ते जावन आशिल्ले आतां प्रस्तुत गोंयांच्या म्हापसा म्हळ्यार शहरांत एम्मावूस म्हळ्यार कावन्सिलींग आनी सायकोथेरपी सेंटर ते चलोवन आसात जायत्या वर्सांचो अनुभव आनी शिकपा उपरांत हो एक बूक तांणी आज बरयला ह्या बुकाच्या विशयांत एक थोडेच एक उतरां आमच्या लागीं उलयचें म्हणून हांव विनंती करतां मोगाच्या भाव भयणीनो हांवें हो बूक लॉकडावना वेळार बरयल्लो आनी ह्या बुकांत प्रत्येक रितीन वेस्टर्न एज वेल एज ईस्टर्न थियरीज ऑफ कावन्सिलींग मेनली वेस्टर्न एंड ईस्टर्न थियरीज ऑफ कावन्सिलींग आसात आनी हर एक थियरी 4 सवालांक जापी दिता पयलें मनशाचो स्वभाव कसलो वॉट इज द व्यू ऑफ ह्युमन नेचर आनी दुसरें मनशांतय मानसीक अस्वस्थी कशी येता हाव अ पर्सन बिकम्स डिस्ट्रेस्ड आनी तिसरें मनशाक अस्वस्थेतावन स्वस्थेक कशें हाडचें हाव टू ब्रिंग द पर्सन फ्रॉम डिस्ट्रेस टू वेलनेस निमाणें कसल्यो टेक्निक्स प्रक्रिया ह्या कालेती आमी यूज करच्यो उपयोग करच्यो हें ह्या बुकांत आसा
आनी ह्या चार सवालांक ह्या बुकान जापी आसात ते मात्र न्ही हर एक थियरी एका केसीक एप्लाय केल्यात एप्लिकेशन इज देर आनी ह्या बुकांत प्रत्येक रितीन स्पिरिच्युअल थियरी ऑफ कावन्सिलींग ही आसा वन स्पिरिच्युअल थियरी ऑफ कावन्सिलींग तर तुमी हो बूक घेवचो तुमकां हर एकल्यांक उपकाराक पडटलो तो मेस्तांक तुमकां देव बरें करूं. हो बूक मोकळीक करच्याक हांव उलो दिता आनी मुखार आपयता आमचे प्रोविन्शियल बाप फादर पायस जेम्स सांगत आसा आमचे कॉव्हेंताचे वडील फादर चार्ल्स सेरावो आनी बूक घेवन मुखार येवंक आपयता फादर स्टीवन पिरेरा आमचो पब्लिशर. देव बरें करूं फादर प्रोविन्शियल फादर चार्ल्स आनी फादर प्रवीण मुखल्या वर्सांनी गोंयांत मातने कोडयाळांत फादर प्रवीण तुमची सेवा लाभोवन दी गोंयांत प्रारंभ केले तशेंच मंगळूरांत ती कावन्सिलींग सेंटर प्रारंभ जावं दी ही जावन आमची आशा आनी आमचे उल्हास तुका आमी पटयता ह्या बुकाच्या मुखले केल्ल्या वखदां. आमच्या ह्या देव मंदिरांत जायत्यांचो वावर आसा जायती सेवा दिवन आसात जायते रितीर जायतो लोक आमकां पावता आनी जेजूच्या मानाक आनी भक्तीक वावर दिवन आसा. आयच्या ह्या दिसा ह्या सर्व व्यक्तींक मान करचो जावन आसा आमचो कायदो त्या देखून मानाची वात दिवन ह्या सर्व व्यक्तींक मान दिवंक आज आमी उलो दिता. हांव मुखार आपयता आमचे प्रोविन्शियल बाप फादर पायस जेम्स मुखार येवन मानाची वात दिवंक हांव उलो दिता. सर्व OCDS तर्फेन तांचे प्रेसिडेंट मेरी रेबेल्लो बाळक जेजूचे कुटाम आनी सर्व संद्यांच्या तर्फेन तांचे प्रेसिडेंट श्रीमती रोज मेरी कार्मेल सोल्जर्स हांच्या तर्फेन तांचो प्रेसिडेंट क्लिफर्ड डिसोजा इन्फंट जीजस ऑटो ड्रायव्हर्स वेलफेअर असोसिएशन हांच्या तर्फेन तांचो प्रेसिडेंट क्लॉडी इन्फंट जीजस जेवणा समिती ह्या सर्वांच्या तर्फेन क्लिफर्ड पिंटो ग्लॅनी डेकोरर्स सुनील पेरेरा ओमसोर आनी ग्लॅनी बजाल लोबो अरेंजर्स ऑल्विन लोबो स्टॅनी बंटवळ संभ्रम डेकोरर्स प्रवीण नेरी बेन इलेक्ट्रिकल्स बेनम क्रिस साउंड्स क्रिस्ती आमचो सक्रिस्टियन ग्रेशन सुनील डिकोना आमकां सर्वांक राखचो सेक्युरिटी हॅरी आनी ऑल्विन जायत्या वर्सां सावन आमचे देव मंदिराचे सर्व सफाई नितळ करची श्रीमती फेल्सी फ्लॉसी डिसोजा रोशन डिसिल्वा डॅरन आमचो कूक सुंदर अण्णा आमचे ह्या वाठारांत काम करचो वीरप्पा पुजारी श्रायनाचे सेक्रेटरी लाविटा कार्मेल किरणाचे वावराडी क्लिओन आनी क्विंटस नामान बाळो जेजू सेक्रेटरी प्रमिता प्रवीण यात्री निवास
सॅमसन आमचो इलेक्ट्रिशियन, सायमन रोड्रिगस सर्व कॉयर तर्फेन आमचो कॉयर मेस्त्री, सायमन बजाल, क्रिस्ती मिरांदा. ह्या फेस्ताच्या 3 दिसांनी जायत्या रितीर फुलां दिवन आमची सर्व डेकोरेशन करची. जनरल फ्लावर्स उर्वा हाजो मालिक मिस्टर फ्रँकी हिलरी आणि लॉरेन्स डिकोना. ॲश्ली लुईस उर्वा नोव्हेंबराच्या दिसांनी सर्व फुलांचें दान. तुलिप फ्लावर्स कुलशेखर सर्व ब्रेस्तरा उदार मापान तांची फुलां आमकां दितात. आमचो पेंटर रॉकी आनी कुटाम हर एक वर्सा ग्रोट्याचें पेंटींग ते करतात. रोनाल्ड क्रेस्ट वामंजूर आणि साय डेकोरर्स, क्रिस डेकोरर्स. श्री उमेश कोटियान. आयचे मीस भेटयल्ले प्रधान याजक जावन आसात बाप पायस जेम्स डिसोजा आमचे प्रोविन्शियल. बऱ्या मधुर थाळ्यान गायिल्लें कॉयर जावन आसा आमचेंच कॉयर, बज्जोडी फिरगजीचें कॉयर. सर्व कॉयराच्या सांद्यांक देव बरें करूं. फाल्यां फेस्ताचो पयलो दीस. मिसाची वेळावळेंत थोडो बदलावण आसा. फाल्यां मिसा ह्या परी आसतली. सकाळीं 6 वरार कोंकणी भाशेंत, 7:30 वरार इंग्लीश भाशेंत, 9 वरार कोंकणी भाशेंत आनी 10:30 वरार संभ्रमीक मीस, सर्व पिडेस्तां खातीर मागचे मीस कोंकणी भाशेंत. दनपारां 1 वरार कन्नडा भाशेंत, 6 वरार सांजेर संभ्रमीक मीस कोंकणी भाशेंत. मानादेक बाप दोतोर फ्रांसीस सेरावो शिवमोगा डायसिसचे गवळी बाप हे मीस भेटयतले. आज हे मीस जाल्ले उपरांत आमच्या वाठारांत आसच्या सर्व व्हॉलंटियर्सांक हांगासर वेदीच्या बवारी मेळोवंक आमी उलो दिता. जे कोणें 9 सावन ह्या 3 दिसांक वावर दिवंक आशेला तांची नांवां दिल्यांत तांणी हांगासर येचें म्हणून आमी उलो दिता. मीस जाल्ले उपरांत हर्षभरी तुमी बसली ती कदलां काडी नासतना हांगाच दवरूंक आमी उलो दिता. कोणीच कदलां काडून रुखाच्या पोंदाक एकठांय आज करिनाकात. बसल्या कडेच चेरां आसूं दी. तुमकां सर्वांक जेजू बाळकाचे विस्तार आशिर्वाद आमी मागता. आतां सर्व आमी उबी रावया आनी मिसाचो आखरेचो आशिर्वाद घेवया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. सर्पोद्वेदार देव बाप पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालू. आमेन. वचून यात क्रिस्ताच्या मोगान तुमकां धाडटा. आयच्या बाळका जेजूच्या 9व्या वेळार सरधर्मिकां पासून प्रत्येक सण आमी मागया. तांच्या जिणेंत सोम्यान खरो संतोष तांकां दिवंक, आंगुण्यो पाळूंक तांकां साध्य जावंक, तांकां देव पुण्य लाभोवंक, तांच्या सेवेक सर्वांचो सहकार लाभोवंक, प्रत्येक जावन परगवंत आसच्या मिशनरींक तांच्या वावरांत तृप्ती मेळोवंक आनी प्रत्येक जावन हांगासर सेवा दिवच्या सर कार्मेलीत याजकांक जी सेवा भेटोवंक तांकां सेवा भेटयता आसतना सोम्यान सुख संतोष लांबावक बळबलायकी सवस्काय लाभोवंक ही सर ते सेवा सोम्या मुखार दवरया आनी मोठव्यान हे जेजू बाळकाचें नवें आमी करया. जेजू बाळकाक मागणें. ये अजपंचा जेजू बाळका आमच्या बेजार काळजांचेर एक काकुळचे दीस घाल म्हण तुजे मुखार सरपडून आमी मागता. तुजें इतलें बिरमतीन बरलें मोवाळ काळीज आमची मागणी स्विकारसूं दी आनी इतल्या त्रेगान मागची कृपा आमकां दिवं दी. काड आमचे वयले सर कश्ट निराशपण आनी तुजी कुमोग आनी बुजवण आमकां धाड. बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाता आमी तुका वरणुचाक सदां सर्वता. आमेन. सर धर्मिकां पासत देवाक अर्घां दिवया आनी प्रत्येक जावन ह्या 9 दिसांनी आमकां कसलीच हरकत नासतना नव्यान करूंक सोम्यान आदार दिल्ल्याक
ताका अर्गां दिवन सांगात आमी म्हणया ये बो उद्धार बळोक जेजू तुज्या मुखार आमी सरपडटा तुवें आमकां दया केल्ल्या येद्या व्हडा उपकारा खातीर आमची अर्गां भेटोवंक आमी आयल्या तुज्यो काकुळटी आमी वर्णितल्या तूं जावन आसा आमचो देव रचणार आनी सांबाळणार आमची सगळी पातयणी तुजेर आमी दवरता तुज्या अजापांच्या इमाची मरेपात तुजी भक्त सगळ्यान विस्तारून दी सर लोक तुज्या बाळपणाक मान दिवन दीत आनी तुजी कळांतली दैवीक मजत जोडून दीत सर स्तुती आनी महिमा जावं तुका बाळका जेजू आमेन तकली बगावन सुम्याचो आशिर्वाद आमी स्विकार करया स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचे सोबे रावो आनी तुमचें संरक्षण करूं तुमचे भितर तो रावो तुमकां सांबाळूं तुमच्या मुखल्यान तो रावो तुमकां वाट व्हरूं तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं जो बापा आनी पवित्रात्म्या सोबे जी येता आनी रास करता ससनाच्या ससनाक आमेन. Gesù naman tuka bergantiun gaita wata Baluk Gesù uglap tuka Ata ani sada sarvada Baluk Gesù naman tuka bergantiun gaita Baluk Gesù uglap tuka Ata ani sada sarvada Bahin warta kurpin berlo Aja panso turai zalo Hari gersam kamca paulo Sukan dukan sengirau loi Baluk Gesù naman tuka Bergantiun gaita wata Baluk Gesù uglap tuka Ata ani sada sarvada Mogal putra sobe Angkar mori Ashirwadi Ramka Bagaimana saja keren dalam amca dewa amca susunanile Bapa putrace आणि पवित्र